ती बाहेरसून फुलां बिलां येता कर्नाटकाची म्हणा आनी खंयची जरी म्हारग तेंच्यांनी विकली जाल्यार आमची गणेश चतुर्थी आमचो एक मोठो सण आहा हिंदू धर्माचो. त्या प्रमाणे आमकां ते घेवचेच पडटा कितली म्हाग सुद्दां आसली. त्या भाशेन भाजी पालो म्हणू नाका आनी काय नाका जरी कितले जरी म्हाग जरी असले जाल्यार आमकां हें घेवचेच पडटा. त्या बद्दल दुबाव ना. म्हाका दिसता आता भायरसून जी फुलां येतात ती सामकी 400 रुपया बी किलो आसात. हय पण तरी आसतना भक्तांक कितें अशें नाराजी बी हय नाराजी तशी जरी असली जाल्यार ती आमी नाराजी सुद्दां आमी त्या गणपतीच्या नांवान आमी नाराजी सुद्दां फाटीं दवरता आनी ती आमकां घेवचीच पडटा. त्या शिवाय पर्याय ना. आमच्या हिंदू धर्माचें मोठें दैवत जाता श्री गणेश. चवथी निमतान सद्या सगळीकडे उमेदीचे ल्हार फाकिल्ले आसा. चवथ म्हणटकीच मंगलमुर्ती गणपती बाप्पाक फुलां ही लागताच. फाटल्या 2 दिसांच्यान दिवचलच्या बाजारात तर फुलांक प्रचंड प्रमाणात तेजी आयिल्ल्याचें चित्र दिसून येता. फुलांक प्रचंड प्रमाणात मागणी आशिल्ल्यान ही फुलां म्हारग जाल्ल्याचें दिसून येता. राज्या भायल्यान येवपी फुलां तर सामकी म्हारग जाल्ली आसात. तातूंत धवी शेंवती, लांब देठाची शेंवती, डिस्को शेंवती, गुलाब आनी हेर वेगवेगळ्या प्रकाराची फुलां सद्या 350 रुपया वयल्यान 400 रुपया किलो अशी जाल्ली आसा. ह्या फुलां मदीं अस्टर फुलां मात सद्या भाव खावपाक लागल्या. ही फुलां सद्या 600 रुपया किलो ह्या दरान विकतात. फुलां प्रमाणेच फुलांच्या हारांकूय सद्या तेजी आयिल्ल्याचें चित्र दिसून येता. वेगवेगळ्या प्रकाराचे फुलांचे हार गणेश भक्तांक आकर्शीत करतात. फुलां जरी म्हारग जाल्ली असली तरी ती विकत घेवचे बगार गणेश भक्तां मुखार आनीक पर्याय ना. ताका लागून दराचे बाबतींत कसलीच घासाघीस करिनासतना गणेश भक्त बाजारात व्हडा उमेदीन फुलां खरेदी करतना दिसून येता. फुडल्या कांय दिसां भितर फुलां आनिकूय म्हारग जातली अशे संकेत कांय विक्रेत्यांनी दिल्ले आसात. आतां पळोवचें पडटलें फुलां आनीक म्हारग जाता काय सद्या आसात तेच दर नियंत्रणांत उरतात ते. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.